Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सोमया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो पास्कांचो आयतार. भोरवाशान जियेयात, पुनर्जिवंत जेजूक परगोटात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पास्कांचे दोबाजीक परबेक जेजूचे पुनर्जिवंतपण आमी समारंभता. ही समारंभणी आमच्या भावार्थाची बुनयाद जावन आसा. जेजून मरणाचेर जैत व्हरून आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणीक जिविताची वाट तयार केली. हो गूट मनांत दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय भरवाशान जियेयात, पुनर्जिवंत जेजूक परगोटात. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां नव्या जिविताचो भरवासो फावो जालो. आनी होच नव्या जिविताचो भरवासो दुसऱ्यांक दिवंक, पुनर्जिवंत जेजूक परगोटूंक आयचो सेवा धर्म आमकां व्हड आव्हान दिता. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुआवान स्नान परगोटलें तेतून तावन गालिलियाक सुरू जावन आख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमी जाणोत. देवान कशे भाशेन नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो तेंय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बोरीं केली, कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. जुदेवांच्या देसान आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकाळावन तांणी ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदीं फुडें नेमलोल्या गोवायांक. आमीच ते गोवाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जातोच ताचे बराबर जेवल्यां आनी पियेल्यां ते. जिव्यां आनी मेल्ल्यांचो मनसुबेदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगोटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचे बोगसणे जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवानी म्हणचे ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत बेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां ओर्णितलो. जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो
संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हें सर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. जबाब सर्वेस्पोरान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. भाग्यवंत पावलून कोलोसकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतना सर्गींच्या वस्तूंचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बराबर देवा सोबें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बराबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, इल्लेशें आमटें सगळें कालयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटच पोरणें आमटें भायर उडोवन नवें कालयलोलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पासकांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटच आदलें आमटें म्हणजे विकोटायेचें आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय, पूण आमटें नासलोलें म्हणजे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समारंभुया. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. क्रिस्ताचो आमच्या पासकांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. दोबाज्यान सर्वेस्पराक ही परब समारंभुया. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें सोमादीवेली फातोर काडलोली देखली. देखून शिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हळें, सोम्याक सोमादींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बराबर भायर सरलो आनी सोमादीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी सोमादीशी पयलो पावलो. आनी वडोव घालून ताणें जमनीर आसलोल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना
ताचे फाटल्यान शिमाव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसलेल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सोरशे न्हय पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकळो आसले. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी पाद्रींनी जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी आमचे मोदें हाजीर आसा हें सोत खुशालकायेन पोरगोटूंक आनी निराशी जालोल्या मनीसकुळाक भरवशाचें किर्ण फांकूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. शांती कोरतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूची कृपा घेवन संवसारांत शांती आनी सवचकाय हाडूंक वावरूंक आनी पोरजेक बऱ्याक पडटात तसले कायदे निर्माण करून तांचे जिवीत भरवशान भरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सगळीं तुमी कोस्ट कोतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जी कोण गरीब दुबळीं पिडेस्त एकसुरी आसात, भिरांतीन निराशीपणान दुखी खोंतीन कोश्टांत जियेतात, तांणी आपल्या जिवितांत पुनर्जिवंत जेजूच्या आसण्या वरवीं बळ शांती आनी खुशालकाय अणभवूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले. पुनर्जिवंत जेजूची गोवायामी. आमच्या घराब्यांत समुदायांत फिरगोजेंत वावुरच्या जाग्यार आनी समाजांत आमच्या मोगाच्या कोरण्या वरवीं जेजूक आमी गोवाय दिवंक आनी निराशीपणांत सांपडलेल्यांक भरवासो दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ. तुमचे जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बराबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. कोलोसकारांचें पत्र 22:3 वोळ 4. जेजू
देव बापाचो एकलोच पूत मनशाच्या रुपान आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे आमकां सोडवण दिवंक संवसारांत आयलो. जुवांवा कोटच्यान स्नान घेतलें. गालिलियातावन जुदेया आनी जेरुसलेम पर्यंत वायटाकारांक बोरीं केली आनी त्याच लोकांनी जेजूक खुर्सार उमकाळायलो. आनी 40 दिसांनी जेजू पुनर्जिवंत जालो. जेजू कांय जाणां बराबर जेवलो आनी भोंवलो आनी उपरांत आपल्या बापाची स्वर्गार चडलो. स्वर्गार वेचे आदीं जेजून आपल्या शिसांक आपली गोवाय कशे संवसारांतल्या शिमांनी पाठयले. जेजूच्या शिसांक लागून आयज आमी सगळीं जेजूचे शीस जाल्यान. आमी खऱ्यांनीच जेजूचे शीस कशीं जियेतांव काय? आमी जेजूचे गोवाय कशे जियेतांव काय? आनी आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता प्रमाणे ताची पाटलावदारां कशीं जियोंक गरज आसा. आमच्या जिवितांत एकूच हेतू. संवसारी जिवीत जियेल्या उपरांत आमी आनी आमच्या सांगाता आमचे आखे पवित्र सभेक निस्वार्थी मनान स्वर्गा राज्यांत पावोन जेजूक मेळोंक हें करूंक आमी संवसारांत जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जियोंक गरज आसा. मोगाळा बापा, आमी सदांच बऱ्यो कोरण्यो करून जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे ताचे शीस कशे गोवाय जावन आमी आमचें जिवीत जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Kuru.